नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। दुयेंतींचेर उपचार करपी जीएमसी जावन रावल्या सुण्यांचे सांबाळघर। पावला पावला आसा सुण्यांचो वापर। उपचारा खातीर येवपी दुयेंती मदीं पातळा भंय। मतभेद कुशीक दवरून म्हादयच्या मुद्द्याचेर येयात एकठांय। सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेचो गोंयकारांक उलो। उण्यांत उणें 3 सप्तकांचे तरी आसपाक जाय विधानसभेचें अधिवेशन, म्हणटा आपाचो आमदार वेन्झी विएगस। शाश्वत उदरगती खातीर घेवपाक जाय पंच महाभूतांचो आदार, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। वाडट्या रस्ते अपघाता उपरांत पुलिशेक आयली जाग। नेम मोडप्या आड नेटान सुरू केल्या मोहीम। आनी पैसे कमवपा खातीरूच सरकार परतून हाडटा ट्रॅफिक सेंटिनल येवजण। काँग्रेस फुडारी विजय बिकेचो आरोप। आता पळयात खबरो विस्तारान। स्मार्ट सिटीचे काम कशे बाबत पद्धतीन चालू आसा ते आमी फाटल्या कांय दिसा सावन पळयतात। बिरेस्तारा आझाद मैदाना लागसार सीसीपीचो ट्रक कोसळ्ळो। रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम सारखे न जाल्ले कारणान ही घडणूक घडली। कामगार रस्त्याचेर आपले काम करतात, पूण सरकार हाचेर गंभीर्यान लक्ष दिनात, तर स्मार्ट सिटीच्या नांवान फकत पयशे उठयतात आनी हाचो त्रास पणजेकारांक जाता, असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो महेश मांबरे हांणी केला। स्मार्ट सिटीचो स्मार्ट रस्ते जर पळयतले जाल्यार आत्तां निकते आमी प्रेस कॉन्फरन्स म्हादयची करून भायर सरल्या आनी आमच्या समोर तो ट्रक भितर गेला। मातशें येवचें लागीं काम पळया कसलें तें। आतां भंय दिसता म्हाका हांव भितर वचत काय म्हणून। पळयात काम कशें तें। दिस इज स्मार्ट सिटी। आमी फाटल्या दिसांनी स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसान गेल्ले आनी थंय आमी तांकां विचारिल्लें तुमी खंयच्या आदाराचेर काम करता, हू इज द ऑथॉरिटी, तुमी खंयच्या कोण तुमकां सगळे ऑर्डर्स दितात, कितें दिता, वर्क ऑर्डर तुमकां कोण दिता, जाल्यार तांचे कडेन उत्तर नाशिल्लें, ते लोकूच नाशिल्ले पयले म्हणजे। सो अंदाधुंदीचो व्यापार, कोण कसली कामां कितें निकृश्ट दर्जाची काडल्या ते पळयात। दीस इज म्हणजे प्रत्येक क्षणाक म्हणटात तशें तिडो घेवपा सारकी जें काम जें आसा हे हांगा चालू आसा। पीपल आर बीन सफर्ड बिकॉज ऑफ ऑल सच टायप ऑफ थिंग। आतां फक्त कोण तरी मरपा खातीर हांगा उरल्यात काय म्हणून हे सरकार, कोण तरी हांगा पडटलो आनी मरतलो, मागीरूच जागे जातले, मागीर त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर किंवा त्या स्मार्ट सिटीच्या ऑथॉरिटीचेर थंय कोणाचेर कारवाई जातली काय म्हणून। अशा पॅथेटीक कामाचेर आमी इमिजिएटली कोर्टान वचपाचें आसा आनी आमी तुमकां हाज्या फुडें जे फुडली भुमिका जी आसतली इमिजिएटली यू विल कम टू नो इन विदीन 8 days टायम। गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भटक्या सुण्यांचो वावर पळयल्यार ही सुणी आपली भलायकी तपासपाक आयल्यात काय कितें असो प्रस्न पडले बगर रावचो ना। भटक्या सुण्यांचो वावर पळयलो जाल्यार दुयेंतींचेर उपचार करपी जीएमसी आतां सुण्यांचें सांबाळ घर जावन रावला। काय कितें आसा असो प्रस्न उपरासपाक लागला। गोंय वैजकीय महाविद्यालयात भटक्या सुण्यांचो वावर बरोच वाडला। पावला पावलार भटकी सुणी बशिल्ली दिश्टी पडटात। वेलनेस फार्मासी पासून ऑन्कोलॉजी विभाग ते 9 नंबर ओपीडी मेरेन भटक्या सुण्यांचो वावर बरोच वाडला। एकामेकार गुरगुरान वचपी ही सुणी आपल्या आंगार येवची ना न्हू
असो भंय जीएमसीन उपचार घेवपाक येवपी दुयेंतींक पडला. फकत दुयेंतींकूच न्ही जाल्यार दोतोर आनी हेर बाकीच्या स्टाफाकूय ह्या भटक्या सुण्यांपासून सादूर रावपाची गरज आसा. चुकून लेगीत तुमचो पांय सुण्याचेर पडलो जाल्यार ही सुणी घास काडले बगर सोडची ना. देखून तुमी गोंय वैजकी महाविद्यालयात वचपाचे आसत जाल्यार ह्या भटक्या सुण्यांपासून सादूर रावात. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गावस. गोंयकारांनी आपले राजकीय मतभेद कुशीक दवरून म्हादय खातीर एकठांय येवपाक जाय असो उलो परतून एक फावट सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेन गोंयकारांक मारला. म्हादय खातीर तयार केल्ले प्रवाह प्राधिकरण म्हळ्यार कर्नाटकाच्या भल्या खातीर थंयच्या लोकांक खातीर तयार केल्लें प्राधिकरण आनी गोंयचो मुखेलमंत्री हे प्राधिकरण आयले म्हूण आपूण खूश आसा अशें म्हणटा. ताचे वयल्यान तो फकत आपले कदेल वांटोवपा खातीर वावुरता हें दिसून येता अशी टिका संघटनेन केल्या. तशेंच गोंयचो एडव्होकेट जनरल खऱ्यांनीच सरकाराक सारकें मार्गदर्शन दिता काय ना असो प्रस्न संघटनेन ह्या वेळार विचारला. ह्या सगळ्या हितूंतल्यान दोन गोष्टी गोंयकारांच्या लक्षांत आयल्यो आसतल्यो की जसो आमचो मुख्यमंत्री मिन्नो जावन फक्त खुर्चेक लागून आवय परस व्हड म्हादयक विकली आनी ती विकून आज तिचे वाटे घालपाक लागून हो प्रवाह जो आसा तो वाटे घालपाचो न्ही काम. प्रवाहाचें काम कितें तर कर्नाटक कितलें उदक, महाराष्ट्रान कितलें उदक, गोंयान कितलें उदक हेजे वाटे न्ही. सो आवयचे वाटे घालपाक प्रमोदान केंद्र सरकारा कडेन मागणी केल्ली की ट्रिब्युनलाच्या अवॉर्डा प्रमाणे ऑथॉरिटी नेमत म्हणून. आनी येस, इट हॅज बीन डन. ही शूड बी हॅपी. आवयचे वाटे घातले. खेळ कळ्ळो तुमकां कर्नाटक, गोवा आनी कर्नाटकाचो खेळ सुरू जाल्लो 2019 एप्रिलांतल्यान आनी आज आमी पिशा भशेन सगळे धांवताले की अप्रुवल मेळची ना. दीस इज द अप्रुवल. 17 ऑक्टोबर 2019 सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां प्रोजेक्टाक अप्रुवल ऑलरेडी दिला. सो थर्ड कंडिशन जे आसा ऑल नेसेसरी अप्रुवल्स आर निडेड म्हणून दीस इज द ब्लडी अप्रुवल. आनी हे अप्रुवल रद्द करचें म्हणून आमी गोवा सरकारा कडेन मागताले. अजून पर्यंत हे अप्रुवल रद्द जाल्लें ना. आमचो प्रमोद सावंत जो आसा तो न्हिदला काय कितें हो प्रश्न पडटा. आमचो एजी ताका गायड सारकें करता की ना हो प्रश्न पडटा. म्हाजें एक मागणें आसा, एजीच्यान जर जायना हें सगळें कळना बुद्दीन वचना जाल्यार मुख्यमंत्र्या बरोबर ताणें रिजायन करचें पडटलें. बिकॉज ही हॅज क्रिएटेड दीस ब्लंडर. गोंयचेर घात जो येदो व्हडलो काल जाला पळय, ही हॅज क्रिएटेड दीस ब्लंडर. पावसाळी अधिवेशन आमकां दिल्ल्या आश्वासनांची फाटपुरवण करपा खातीर विधानसभा अधिवेशन निदान 3 सप्तक दवरप ही काळाची गरज आसा अशें मत बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसान मांडलें. फाटल्या अधिवेशनात जे मुद्दे आमी मांडिल्ले तेच मुद्दे आमी हेय फावट मांडटले कारण तातूंत आजून कांयच बदल जावंक ना. जशें की म्हादयचो प्रस्न अशें वेन्झी म्हणटा. म्हादय विशया खातीर नेमिल्ल्या सभाघर समितींत राजेंद्र केरकारा सारक्या तज्ञाक आसपावचे अशी मागणी आमी केल्ली. मात ताजेर अजून मेरेन सरकारान कसलीच पावलां उखलूंक ना अशें वेन्झी सांगता. हे पाटी बजेटा लागून तेमी 5 दिसांची केल्या. इट इज लिटल बीट बेटर बिकॉज फ्रायडे इन्क्लुडेड आसा. सो फ्रायडे इन्क्लुडेड आहा दॅट मिन्स वी कॅन पूट आवर बिल्स एंड एवरीथींग. बट डेफिनेटली दीस कूड हॅव हॅपन्ड एटलिस्ट फॉर 15 days. 3 weeks करपा जाय आशिल्ली. आनी 3 weeks करून म्हाका दिसता वी नीड टू इंट्रोड्यूस टायम फॉर फॉलोअप्स ऑन वॉट वॉज एश्योर्ड इन द असेंब्ली इन द लास्ट मन्सून सेशन. लास्ट मन्सून सेशनान म्हाका कितलेशे एश्योरन्स आशिल्ल्यो आनी हे पाटी जनवरी सेशन जेन्ना जाल्लें तेन्ना देखून same assurances were asked again. We are going to speak also on the electricity rates that have gone for increment. जो तेमी hearing आसलेले to put the objections, that was on a working day during working hours. It should have been on a weekend where people are available. आनी हांवें गेल ते पाटी असेंब्लींतूय सांगलेलें आमगे गोवा गव्हर्मेंटा कडेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी युनिट्स म्हणून तूं दिवपाकूच जायना. ते प्रॉब्लम ना, दिवपाकूच जायना. ते घुसपायन दिल्ली गव्हर्मेंटान आमी दिलो, पंजाब गव्हर्मेंटान आमी दिलो. जेन्ना आमी एक युनियन टेरिटरी आनी एक स्टेट गव्हर्मेंट वी कॅन गिव. वाय कांट गोवा स्टार्ट दीस? एंड आय हॅड रिक्वेस्टेड इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. So this is what is going to be repeated again, and we are going to confront the government again with all our bills, all the bills that were put last time. We are going to fight back against the government, and these are the things that we are going to put. And mother issue is going to be the issue and the crux. कित्याक हाऊस कमिटी काडून गेली, हाऊस कमिटीक सजेशन दिल्ली की बाब राजेंद्र केरकर हांकां आनी 4 जाणांक आमी ऍड करचें म्हणून.
टू पुट देम एज पार्ट ऑफ द कमिटी. तेच सजेशनाचो कितें येयलां म्हादया लागून जेन्ना आमी असेंब्ली उलयल्ले दॅट टायम आय हॅड पुट अबाउट द टायगर रिजर्व टू मार्क द टायगर रिजर्व, स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मार्किंग द टायगर रिजर्व. तेजें कितें जालां तेजें आजून पर्यंत कांय जालें ना. सो हाऊस कमिटी हॅज नॉट रिस्पॉन्डेड आफ्टर द फर्स्ट मिटींग एंड वी आर गोईंग इन. सो वी आर गोईंग टू गो विथ दीज इश्यूज बॅक अगेन. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचे ध्येय गाठपाचें असलें जाल्यार पंचमहाभूती मतींत दवरप सामकें गरजेचें. ह्या पंचमहाभूतांक आमी समजले, हांचेर काम करपाक सुरवात केली जाल्यार सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचे ध्येय साध्य करपाक आमकां कळाव लागचो ना, अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. ह्या गजालींचेर आमी लक्ष दिलें जाल्यार भारताक विश्वगुरू जावपाक कळाव लागचो ना, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें. मैं बस इतना ही कहूंगा कि G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत देश को मिली है और वन अर्थ वन फैमिली वन नेचर की तरफ हम जा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम. और G20 की जिस 20 कंट्रीज इस G20 में समिट में आ रहे हैं, 80% ऑफ द ट्रेड मींस बिजनेस इस G20 की तरफ से पूरे वर्ल्ड का 80% ऑफ द ट्रेड इस G20 में समा रहा है. Again, G20 countries, 80% of the population of the world इस 20 countries में आ रहा है. तो मुझे लगता है और इस पे इससे पहले ये पंचमहाभूत का सम्मेलन होना बहुत ही उपयोगी है. और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, उसकी नींव मुझे लगता है कि महाराज कनेरी मठ ने यहाँ पे रखी है. और डेफिनेटली आगे G20 के लिए जो कुछ हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम सोच रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन की जो सोच है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगेन द पंचमहाभूत के ऊपर ही उसका भाष्य चल रहा है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव करना है तो पंचमहाभूत ही इंपॉर्टेंट है. इसी पंचमहाभूत को हमने समझ में ले लिया, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम अचीव कर सकेंगे. वजनमाप खात्यान मडगांवां 3 स्वीट मार्टांचेर धाड घाली. दर बरोवंक नाशिल्ल्या खावपाच्या वेगवेगळ्या वस्तूंची पाकिटां अधिकाऱ्यांनी जप्त केली. ही कारवाय अशीच चालू उरतली अशें अधिकाऱ्यान ह्या वेळार सांगलें. मारवाड्यांचेर कारवाय करिनासतना हे अधिकारी फकत थळाव्या वेवसायिकांक त्रास दितात असो आरोप दुकान धनियान केला. आता ड्राइव जी आसा ही आता ड्राइव कंटिन्यूअस उरतली ऑन ऑल नॉट ओनली ऑन स्वीट मार्ट एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द कंज्युमर टू क्रिएट अवेरनेस की तांकांय कळपाक जाय की जी डिक्लेरेशनां आसात ती सगळीं आसात त्या प्रमाणे तांणी पळोवन घेवची रिक्वेस्ट. पण तुमी बस स्टँड बी थंय वचून आयला आतां ह्यो ड्रायव्ह म्हणटा ते तुमी ड्राइव वील बी कंडक्टेड इन ऑल ओवर मारगांव. प्रेशर आमकां फक्त हाजेर स्टिकर ना पूण आमकां कंप्लेन आयल्या म्हणून हांचेर केस हे काडटा स्टॉक व्हरता हे इतली दुकानां मडगांवान आसात खंयच्याच दुकानार हात घालूं ना. प्रत्येक मारवाड्याच्या दुकानाचेर वचून आयले हे थंय उदक पिवन येता पूण थंय रेट घालना. आमकां हांगा फक्त रेट स्टिकर ना हाजेर रेट बरोबर आसा सगळें बरोबर आसा. आनी वयल्यान पुलिसेक वचून कंप्लेन करून हाडल्या हांच्यांनी इल्लिगल कांयच ना सगळें लिगली आसा. वजनय जास्त आसा आनी वजन जास्त आसा तांकां सांगलें वजन चॅक करा. आतां म्हाका सांगता ते ही कंपनी आमी करना ही हुबळीच्यान बेळगांवच्यान येता हाजेर कस्टमर केअर नंबर आसा आमची चूक ना न्ही. धरता जाल्यार सगळ्या मारवाड्यांक आज धरा जाल्यार तुमचेर हांव कंप्लेन करता. म्हज्या आज दुकानार घालता आनी सगळ्या मारवाड्यांचे अगेन्स्ट तुमी आज घालतले एक्शन. आतां हे हाणें बरयलां न्ही हांवें कितें सांगलें हाजेर स्टिकर ना बरोबर. नॉर्मली कितें प्रोसिजर आसता हाजेर स्टिकर ना तुमी येवन आमकां एक इंटिमेशन दिता की भाऊ हो तुमचो माल आयका एक मिनीट हो आसा इतल्या पाकिटांचेर तुमचो स्टिकर ना
2 दिसांक तुम्ही स्टिकर मारना जाल्यार आमी माल जप्त करता, बरोबर? हो आतां आयला सगळो माल काड. हांव ताका सांगलें 2 दीस दी म्हाका टायम, तुका सगळी स्टिकर हांव दिता. आज म्हाका सांगा, सगळ्या मडगांवान मारवाडी विकना? आमच्या दुकानार कितें म्हणजे खंय ना खंय अंडर प्रेशर आयल्या? म्हाका सांगात, हांव हाचेर उबो येता, तुमचेर उबो येता, तुमकां 20 दुकानां दाखयता, ताचेर हो माल मेळटा, त्या दुकानाचेर कित्याक ना रेड आस? वाडटे जीव घेणे अपघात आडोवपाक पुलिशेन विविध सुवातांनी लोकजागृताय तशेंच दंडात्मक कारवायेची मोहीम राबोवपाक सुरवात केल्या. बुधवारा वास्को दाबोळे विमानतळा कडेन येरादारी पुलिशेन रस्त्यार देऊन नेमांचें उल्लंघन करप्यांचेर कारवाय केली. ह्या विशेष मोहिमेंत 2 वरांत सुमार 80 परस चड वाहन चालकांचेर दंडात्मक कारवाय केली. गोंयांत वाडपी अपघातांच्या प्रमाणांकडे सरकाराचें लक्ष ना. सरकार येरादारी पुलिसांक फकत तालाव मारून लोकांक लुटपाक लायता. तशेंच ट्रॅफिक सेंटिनल येवजणेचो उपेग करून लोकांच्या बोल्साक खार घालून महसूल मेळयता आनी ह्या पयशांचे नाका जाल्ले इव्हेंट करीत सुट्टा, असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी विजय बिकेन केला. गोंयांत अपघात वाडपाक बाबत परिस्थितींत आशिल्ले रस्ते तशेंच हेर रस्ते करपी भौशीक बांदकाम खाते जबाबदार आसात, अशेंय विजय बिकेन म्हणलां. तुम्ही डिपार्टमेंटाचे जे पुलीस आसा ट्रॅफिक आरटीओ तांकां बाकीच्या सगळ्यांक तुम्ही ते कामार लायता, फक्त कित्याक सांगता? अशें कितें इश्यू जाल्या उपरांत तेचेर तोडगो काडपाक न्हू, त्या नांवाचेर तुम्ही तुमचो बाजार सुरू करतात. रेव्हेन्यू कलेक्शन फक्त हेल्मेट आनी कितें टुरिस्टांक त्रास करपाचे इतलेंच चल्लां. पुलीस यंत्रणा ट्रॅफिकाचेर कंट्रोल करपाची आसता. तुम्ही बारीक बारीक रस्त्यान वचा, पुलिसांनी टार्गेटी दिल्लेले आसा आनी ते लिपतात आनी थंयसर खंय तरी हेल्मेटाक कोणाक घट धरतात, तुमचे बाबा इतले फायन आनी तितली फायन. आता म्हाका सांगा, ही पुलीस यंत्रणा थंय यूज करची काय जे रोडाचेर एक्सिडेंट जाता ती यूज करची? आनी जेन्ना मेजर एक्सिडेंट जाता तेन्ना सगळी यंत्रणा चालू जाता आनी आमचो चीफ मिनिस्टर जागा जाता आनी बाकीचे डिपार्टमेंट जागा जातात. थोड्या पेपराचेर येयला सेंटिनेंटल ट्रॅफिक सेंटिनेंटल स्कीम म्हणून पर रिवायव करतात. हेचेर तुमकां खबर आहा आनी तुमच्या मिडियांनी ही ट्रॅफिक सेंटिनेंटल स्कीम कित्या खातीर बंद केल्ली ते तुमकां खबर आहा. लोकांक लालच दाखयल्ले हेंचेर. खुबशे लोक आसात ते फोटो काडटाले आनी घालताले. ही रूल तिणी पयली 2017 स्टार्ट जाल्ली, ती मागीर मदें मदें बंद केली. लोकांचो अपोज जालो, झगडी जावंक लागले आनी आतां ती खंय तो रिवायव करतलो. ही करून जातले काय टेक्नॉलॉजी तुमची जावंक जाय? तुमचे सीसीटीव्ही खंय गेले? तुमची जी सिग्नलां चालू आहा ती चलना कित्याक टायमार? खंय करप्शन करून दवरल्या तुमी? आनी परत ही स्कीम कित्याक? ही स्कीम फक्त हेच्या खातीर न्हू, ही स्कीम फक्त रिन्युअल रेव्हेन्यू जनरेट करपाक. आनी ते रेव्हेन्यू जनरेट केले काय ना हांकां कमिशन मेळटा. आनी हे जे सरकार आसा इव्हेंट सरकार, तांकां इव्हेंटां करपाक मेळटा. तुमी पयलें आसतलें इव्हेंट. दिवचल बाजारांतल्या श्री कोटेश्वर देवाचो 52वा वर्सुकी दीस वेपारी भाव आनी भाविकां वतीन बिरेस्तारा व्हडा दबाज्यान मनयलो. ते निमतान श्री सत्यनारायण पुजा आनी हेर विधी जाल्यो. देवाचें दर्शन घेवपाक आनी महाप्रसादाक भाविकांनी व्हड्या प्रमाणांत गर्दी केल्ली. आज आमच्या श्री देवी कोटेश्वर देवस्थानची 51 वर्सां जाली आनी ह्या 52 वर्सांत आमी पदार्पण केल्लें आहा. तेन्ना ह्या देवस्थानाक जवळ जवळ हांव 12 वर्सां अध्यक्ष आसलो आनी म्हाज्या अध्यक्षतेच्या कारकिर्दीत आमी महाप्रसादाक सुरवात केली. तेजो आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 2000 आयजच आमच्या वातावरण जवळ जवळ म्हाका दिसता 2000 वयर लोक तेजो महाप्रसाद लाभ घेता.
तेन्ना हे सगळे जे कार्य आहा ते आमचे सगळे वांगडी व्यापारी बंधू हेंच्या तर्फे आमी सगळे एकूण कार्य आमचे जाता लोकांचो आमकां उत्सूक प्रतिसाद मेळटा आनी हेज्यान फुडें जे आमचे देवस्थानचे घुमटी जे आहा ती आमची ही जाल्ले जीर्ण जाल्या तेन्ना ते आमचे काम करपाचो विचार आहा आमी ऑलरेडी प्रसाद बीन घेतले सगळे प्रसाद कॉल देवा कडल्यान शांताग्राम शांताग्राम घेतलेलो आहा आमकां ते प्रसादाचो कॉल जाल्लो तेन्ना तुमचे सहकार्य आसचे की हे जे घुमटी जे आमचे आहा ती व्यवस्थीत बरी जावन तेचे फुडें कार्य आमकां आनीक जावमान करून अशीच आमकां हे कोटेशन संदी दिवचे आरोग्य सगळ्या वेपारांक बरें आरोग्य दिवचें सगळ्यांचे कल्याण जावचें अशीच मी ह्या वर्धापन दिनाच्या देव कोटेशा कडेन प्रार्थना करता। पंजाबच्या अमृतसर अजनाळा पुलीस स्टेशना भायर वारीस पंजाब दे मुखेली अमृतपाल सिंग हांचे शेकडो समर्थकांनी तलवारी आनी बंदुका सयत पुलीस बॅरिकेड्स मोडून उडयले। खंयच्या एका सामके बिग बजेट सिनेमात आसता तशें हें चित्र। वारीस पंजाब दे ही गुळे वखदा आड जनजागृताय करपी पंजाबातली एक संघटना। हे संघटनेचो कार्यकर्तो लवप्रीत तुफान हांकां अटक केल्ल्याचो निषेध करीत हे सगळे कार्यकर्ते हातान बंदूक आनी तलवारी घेवन अजनाळा पुलीस स्टेशनाच्या भायर जमिल्ले। पुलिसांनी तांकां आडोवपा खातीर रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात बॅरिकेड्स घाल्ले, मात ह्या बंदोबस्ताक भी नासतना हजारांनी कार्यकर्त्यांनी हे बॅरिकेड्स मोडून उडयले। अमृतपाल सिंग हे ह्या संघटनेचे अध्यक्ष आसून ते स्वयंभू धर्मी प्रदेशक आसात। शेतकारांनी व्हडा प्रमाणात काजींची लागवड करून काजींच्या उत्पादनात 70 तालुक्याक पहिल्या नंबराचेर हाडचें अशें आवाहन पर्येची आमदार देविया राणेन केलें। बिरेस्तारा वाळपय लक्ष्मी हॉलांत आयोजीत केल्ल्या काजू वेवस्थापन शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत ती उलयताली। काजू आनी कोको उदरगत संचालनालय, कोच्ची केरळ आनी शेतकी संचालनालय पणजी हांचे जोड पालवान ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें। शेती बऱ्यापैकी जे आमचे 70 भागांपैकी तुम्ही काजू रोयता आजपासून बऱ्यापैकी सायंटिफिक मेथडांनी तुम्ही रोपा लाया आणि जसे काणकोण आणि तो भाग बऱ्यापैकी उत्पन्न दितात तसोच आमचोय भाग वाडोवया आमी आणि आमचे गोंय राज्याचे म्हणजे आमचे नंबर 7 आसा आमचे हे ते आम्ही वयर आणि एटलिस्ट नंबर 3 नाल्यार नंबर 4 तरी एक 2 वर्सांनी तरी पावोवपाक आमचो प्रयत्न आसूनी सगळे शेतकरी थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे कॉर्पोरेशन आम्ही सगळे एकत्र येऊन टुगेदर आम्ही काम करून आमकां डिरेक्टरांनी सांगला की आमच्या कॉर्पोरेशनाक मदत करतले कित्याक म्हाका खूब इच्छा आसा की आमचे जे कॅजू आसा आमचो गोंय राज्य जे आमची कॅश क्रॉप म्हणटा आमी जाणा जाता की आमच्या कॅजू खातीर हे आमचें प्रोडक्शन वाडपाक जाय जाता ते जास्त फॅसिलिटीज आमच्या फार्मर्सांक मेळपाक जाय। हांवें हालीं आमच्या डिरेक्टराकूय बी सांगिल्लें ऑफ एग्रीकल्चर मिस्टर आल्फोन्सो की जे पर केजी आमच्या फार्मर्सांक जो काजूचो प्रायस मेळटा तो वाडोवचो म्हणून तांकां सद्याक 120 रुपया मेळटा पर किलो पण ते वाडोवचो म्हणून तांणी बी म्हाका प्रॉमिस केला की 180 न्ही जाल्यार एटलिस्ट 150 तरी रुपया वाडोवपाचो तांचो डिसिजन आसा अशें म्हणून म्हाका कित्याक हांवें जेन्ना इनवॉल्व जाली की आमचे काजू आमच्या शेतकऱ्याक हे वाडोवचे म्हणून प्रायस तांणी सांगला हांवें 180 मागिल्ले पण ते म्हणटा एटलिस्ट 150 तरी दिवपाचो तांचो प्रयत्न आसतलो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो। बिरोंडा वाठारांतल्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम 6 म्हयन्यां पयलीं सुरू केल्ले। ह्या प्रकल्पाचे काम मे म्हयन्या पयलीं पुराय जातलें आनी लोकांच्या उदकाचो प्रस्न सुटावो जातलो अशें पर्येची आमदार देविया राणेन सांगलें। बुधवारा बिरोंडा पंचायत उदका पुरवण सुदारपा खातीर पायपलायनीचे बुन्यादी फातर घाले उपरांत ती उलयताली।
ह्या क्षण हो आमकां आज म्हाका दिसता खूब खुशीचो क्षण हो आज आमच्या मतदारसंघात, कित्याक फायनली आमचो एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची आज पायाभरणी जाल्ली आसा. पायपलायन्स आज आमी हें केलां, ताजें काम सुरू केलां. ऑलरेडी 2 टँकाचे आमच्या सरपंचान सांगिल्ल्या भशेन 2 टँकाचें काम ऑलमोस्ट रेडी आसा. जॅक व्हॅली जाता तितले बेगीन रेडी जातली, कित्याक ज्या तरेन PWD डिपार्टमेंट काम करता, सगळे आमचे इंजिनियर्स काम करता. 6 म्हयन्यांनी तांणी करून दाखयलें आनी तांणी प्रॉमीस केल्लें की मेच्या पयलीं वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट फंक्शनल करून दितले म्हणून, आनी त्याच भशेन तांणी काम ह्या 6 म्हयन्या भितर इतलें फास्ट काम सुरू केलां ह्या प्रोजेक्टाचें. आनी म्हाका दिसता मे म्हयन्या पर्यंत आमच्या सगळ्या लोकांक हांगा जे तांची स्वप्न आशिल्लें नळाक सारकें प्रॉपरली उदक येवपाचें वरावरात ते म्हाका दिसता हें स्वप्न सगळे आमच्या लोकांचे आतां साकार जातले. आनी जे कितें त्रास इतले वर्सां भोगल्या आमच्या लोकांक उदका खातीर, वीच इज अ बेजीक नेसेसिटी, ते हे त्रास तांकां भोगचे पडपाना आतां. कित्याक आनी अशेंच करून आमच्या फूल मतदारसंघान हळूहळू करून जे कितें आमचे उदकाचे विशय आसा ते आमी हळूहळू करून सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गाडीवाडो आमोणा दिवचलच्या श्री विठ्ठल रुक्माई देवळाच्या 3ऱ्या प्रतिष्ठापना वर्धापन दिसा निमतान भक्तिरस ही कार्यावळ आयोजित केली. हे कार्यावळीक रसिकांकडल्यान बरो प्रतिसाद लाभलो. हे कार्यावळीत सादर केल्ली भागवगीता, नाट्यगीत, चित्रपट आणि लावणी गितां लोकांच्या मनाक भावली. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.